सुरवातीक आमी गीत घेवया A24 पान 12. संकोष्टानी सोटा तुका उसक्या कोतीन सोटा तुका कुशालपणान सोटा तुका सगळेच कोडे सोटा तुका संकोष्टानी सोटा तुका उसक्या कोतीन सोटा तुका कुशालपणान सोटा तुका सगळेच कोडेन सोटा तुका तुका बोरीत आसा तेन्ना म्हजे भितर सुस्का सोटा हांव कळटला कितें करचें दुनियाचेरूच पातयो रावचें संकोष्टानी सोटा तुका उसक्या कोतीन सोटा तुका कुशालपणान सोटा तुका सगळेच कोडेन सोटा तुका बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिदिशा भयणी बाबानो जेजू आमकां जोड एकल्याक आपयता आनी ताच्या मोगाची वेंग भोगूंक ही पवित्र मिसाची भेट आमकां जोड एकल्याक संदी दिता. आयज हे भेटेंत पयस आसुनी आमी वांटो घेतना ह्याच सुम्यांक आमी लागीं येवया आनी ताचे मोगाची वेंग आमच्या जिवितान आमकां सगल्यांक भोगूंक हे देणे हे वेळार कोतकोत्यान आमी मागुया. आनी जायते पावटी आमच्या जिवितान आमी सुम्या कडसून पयस रावल्या देखून हे वेळार खालदिकायेन ताचे बोगसोने आमी मागुया. आनी सगल्या आपातकांची दूख धरून म्हणया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भागिवन सदां सांकवार मारी सगल्यांक दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलत करूं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somniaka kutko, somniaka kutko, Kristaka kutko, Kristaka kutko, somniaka kutko, somniaka kutko. Moima deva kusorgi, ani shanti dacha ista sosari. Somya deva sorgi charaya, sorpodveda deva bapa. Ami tuka namaskar kotau, ami tuka dilvastau. Tuja dormoi boa passou, ami tuka wakantau.
मोहिमा देवाक उसर्गीन आणि शांतीताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाचे शेलीन तू संसाराचे पाप काटाय आमची गाठूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमा देवाक उसर्गीन आणि शांतीताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवाक उसर्गीन आणि शांतीताच्या इष्टा संसारी प्रार्थुया मोगाळ बापा पडलेलो संसार तुझ्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय तशेंच सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी रात चलयता देवा सासणाच्या सासणाक आमेन. झकारियासाच्या पुस्तका वेले वाचप सोरेस्पोर अशें म्हणटा सियोनाचे धुवे एकदम कुशाल जा जेरुजालाचे धुवे आनंदाचे उल्हास सोड हो पळे तुजो राजा तुजेशी येता तो प्रमाणीक आनी जैतिवोन तो बोलो आनी गाडवार बसून येता गाडवाच्या पोरार म्हणजे गाडवाचे कोचराचेर बसून येता एफ्रायमाच्यो गाडयो आनी जेरुजाल्याचे घोडे तो नाच कोत्तलो झुजाचो दोनू तो मोडटलो राष्ट्रांक शांती परगडटलो ताचें सम्राज एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्या पर्यान आनी नदीचे देगेत थावन पृथ्वेच्या शिमा पर्यान पावतले देवाचें उतर हें देवाचे उपकार आमचो जबाब जातलो देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा सगळीं म्हणुया देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा देवा म्हज्या राजा हांव तुजी वडवी गायतां सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा दिसान दीस तुका दिनवासता तुज्या नांवाची स्तुती करता जबाब देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा सोरेस्पोर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो ताचो राग सोत कोण चोडटा तसलो न्हय तो एकदम मोगाळ समेस्तांक सोरेस्पोर कितलो बरो सगल्या आपल्या रोचनांक कितलो माये मोगाचो जबाब देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा तुवें रोचलाय तें सगलें तुका दिनवासूं सर्वेस्पोरा तुजे भोग तुजे वंदन करूं तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजो आनी तुजी पदवी परगट करूं जबाब देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पोर सदांच विस्वाशी सगल्यो ताच्यो कण्यो मोगाच्यो सकला पडटल्यांक सर्वेस्पोर हात दिता जुलुमान चेपलोल्यांक तो न्हीद उबी कोत्ता जबाब देवा म्हज्या राजा सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा बागेवन पावलून
रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनू, तुमचें जिवीत कुडीच्या वंडोवण्या परमणे न्हय, तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत, कित्याक देवाचो आत्मो तुमचे सवे बिराड करून जियेता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे सवे नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासल्यात. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवो केला, त्या देवाचो आत्मो तुमचे सवे बिराड करून जियेता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेल्यांतलो पुनर्जीवन केला, तोच तुमचे सवे जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्योय विनाशी कुडी नव्यान जिवन करतलो. म्हणटोच भावा भयणीनू, आमकां कायदे आसात खरे, पूण मासा रोगता परमणे आमी जियोचे म्हूण आमकां मासा रोगता थंय कायदो ना. मासा रोगता परमणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्या वरवीं कुडीच्या कोरण्याचो जीव काडशात जाल्यार तुमी जिवी आसतल्यात. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. बापा स्वर्गीच्या आनी प्रितुमीच्या दोनया, हांव तुका दिनवासतां, कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केलाय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून म्हळें, बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जनावरांक आनी शाणांक लिपून दवरल्योय आनी सुपुल्यांक उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका दिनवासतां. ओय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच ओळखना, बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच ओळखना, बगोर एकलोच पूत. आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशेन बाप दाखयत तोच. सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी अजाच्या बाराखाल आसात, ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो, आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जू सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भयणी भावांनो, हांव सिमनायस कसो शिकतालो तेन्ना आनी उपरांत यादनीकूय जातूच, आमचो फॅमिली डॉक्टर आसलो. आदी आमच्या भुरगेपणारूय ताण तोच तर आसलो, आनीक सिमनारीनूय आसतोच आमकां तोच
फॅमिली डॉक्टर असो आमचो थंय आसलो आनी जायते पावटी जेन्ना गुळे पिळेन पडटालो जोर येतालो थंडी जाताली असल्यार देखून ताचे शिव येतालो ताका बॅट करतालो तपासणी केल्या उपरांत तपासणी जातूच आपले रेस्ट बरोवन दिल्या उपरांत जेन्ना भायर सरपाचो वेळ येतालो उबो रावतालो भाशेन ह्या वेळार ताका कितें आमी म्हणचे आदींच तो अशें म्हणटालो की भाशेन सांगतालो कितें तरी डॉक्टर आमी जाणाव तांचे फीज दितात आमकां तेगे नासलें आनी वेळार तो रोखडोच उबो रावन असो म्हणटालो यो तूं ह्या वेळार उतरां ताची यो तूं परतून परतून जितले फावटी हांव येतालो सभाच्या वेळार उतरां तो म्हणटालो यो तूं भयणानो ह्या उतरां सोत तितलो म्हाका सजमूक ना पूण आयच्या संदर्भांत आयच्या संदर्भी जेन्ना हांव ओळखून घेता तेन्ना ह्या उतरांचो अर्थ कितें तो म्हाका सजमूक आयलो यो तूं कितें म्हणूंक सोदतालो काय ओके भाशेन आसूं पयशे दिनाका नाजाल्यार तशें म्हणटलो आसलो पयशे नाकात आसूं दुसरे फावटी पळोवचें अशें कितें म्हणटलो आसलो पूण यो तूं ही उतरां कितें सांगता काय भाशेन जेन्ना जितले फावटी तूं पिडेन पडटलो जितले फावटी तुका दोतोराची गरज लागतली जितले फावटी तुजेर कुडीची असुखताय येतली तुका दोतोराची गरज लागतली ह्या वेळार तुवें म्हजें शिव येता हें मंत्र भाशेन यो तूं कॅन कम एनी टायम तुका जाय तेन्ना तुका गरज तेन्ना तुवें म्हजेशी येवं येता यो तूं भयणी बाबानो आयज असलेच कितें आमी शुभ वर्तमानांत जेजूचे मोगाचें आमंत्रण आयकता आनी जेजू म्हणटा म्हजेशी येयात सगलीं तुमी म्हजेशी येयात आनी कोणाक काय सगलीं तुमी जी ओजाच्या बारान चेपलेलीं आसात तुमच्या जिवितान के भाशेन तुमचें जिवीत एक बारादीक ओजें कशें जालां तुमच्या जिवितान वेगवेगळे भार तुमी घेवन आसात जेजू म्हणटा म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो जेजू म्हणटा हांव तुमकां म्हजें ओळू रोजें तुमचेर घालतलो म्हजें जू तुमचेर हांव घालता आनी कित्याक म्हजें जू सोंपें म्हजें जू ओळू म्हजें बार म्हजें हांव तुमचेर घालता तें बारा दीक न्हय हें वचें तुमचें ओळू जातलें आनी तुमचें ओळू जू हांव तुमचेर घालता भयणी बाबानो जेजू हें मोगाचें आमंत्रण म्हजेशी येयात बारान चेपल्यात कोश्टान दुकान सांपडल्यात म्हजेशी येयात हांव तुमकां समाधान करतलो भयणी बाबानो हें जेजूचें आमंत्रण आमी के भाशेन आयच्या पयल्या वाचपान भितर सरूया आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां जकरिया ह्या इस्रायल पोरचेक एक बाकीत करून सांगता आनी कितें काय इस्रायल पोरसां बाबिलोनांत निर्वाशीपणांत आसली आनी निर्वाशीपणांत जायते तरेचे गोश्टी के भाशेन तांचेर पडटाले कुळे तरेतरेचे बारादीक ओजी तांच्या जिवितान तांकां फावत जाल्ली ह्या तांच्या के भाशेन निर्वाशीपणाच्या लागून आनी असल्या परिस्थितीन ह्या असल्या संदर्भांत हो प्रवादी तांकां हो संदेश करता हें बाकीत करता तुमकां एक राजा फावो जातलो तुमकां एक राजा येतलो आनी हो तुमकां सोडयतलो तुमच्या जिवितान तुमकां बरेपण हाडटलो तुमच्या जिवितान तुमकां खुशालकाय हाडटलो हो राजा तुमकां येता आनी तो म्हणटा हो राजा गाडवाचेर बसून येता भयणी बाबानो आदल्या काळान भाशेन घोड्याचो कितें संदेश आसलो घोड्यार घोडो म्हणजे जर झुजाची खुणा जाल्यार गाडू ही शांतीची खुणा आसली आनी एके भाशेन तो दाखोवन करता हो राजा तुमकां येतलो तुमच्या जिवितान तुमकां समाधान हाडटलो तुमच्या जिवितान तुमकां शांती बरेपण फावो करतलो ह्या राजा वरवीं तुमकां मेळटलें म्हूण तो बाकीत करता आनी भयणी बाबरो हें ताणें केल्लें बाकीत जेजू वरवीं ते सोबताक पावता
आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागन पावलू हे पोरशे करीत तुला करून म्हणटा तुम्ही एके भाशेन आमच्या जिवितान आमकां दोन तरेची एके भाशेन आमचेर जू घातलेली जू आसा आनी कसलें काय एक संवसारी वंडावण्याची जावं कुडीच्या वंडावण्याची आनी दुसरें ओत्मीक जू हे संवसारी वंडारीचे भारादीक वचे जे एके भाशेन आमकां चेपून दामून दवरता पूण आमी जेन्ना हे ओत्मीक जू आमचेर घेवंक आमी प्रयत्न करता तेन्ना आमच्या जिवितान एके भाशेन आमचे जू उडू आनी जिवीत समाधानान भरलेलें आनी कृपेचें जावंक पावता म्हूण तो उडगास करता पण बाबानो हेंच आमच्या जिवितान अनुभवंक जेजू आमकां आपयता आमच्या जिवितान जायते तरेची बारादेक ओजी एके भाशेन आसा तरेतरेची ओज्यांनी आमचें जिवीत एके भाशेन चेपलेलें आसा जायत घोडे पिडेक लागून जायतो काळ पिडेंत आसा जायतो काळ पिडेंत कोश्टवता हे पिडेक लागून घोडे आमचें जिवीत बारादीक जाल्लें आसा जायत घोडे म्हजे जाणटे पिरायेक लागून म्हजी पिराय एके भाशेन पिरायेक लागून जायते तरेचे आडकोळी म्हज्या जिवितान आसात घोडे एक सुरगेलो आसा हे पिडेक लागून हे जाणटे पिरायेक लागून एके भाशेन आमचें जिवीत घोडे बारादीक जाल्लें आसा जायत घोडे आमकां पयशांची आवगडाय जिवितान आसा जायते घोडे आमच्या जिवितान करचें वो फुडें पावचें वो जायते एक भाशेन आमच्या मनान आसा पुढे आमकां हे भाशेन आवगडायक लागून हे आमचें जिवीत एके भाशेन प्रश्न कशें जाला बारादीक जाला पयशांक लागून आमी एके भाशेन म्हणल्यान जिवीत बारादीक जाला फुडें जायत आमचे जबाबदारेक लागून जावं आमच्या वावरांत आमकां वेगळी जबाबदारी आसा जावं आमच्या कार्यांत आमकां वेगवेगळ्यो जबाबदारी आसात जावं घोडी आमच्या आपोवण्यांक आमकां वेगवेगळ्यो जबाबदाऱ्यो दिल्ल्यो आसात ह्या जबाबदारेचो भार घोडी आमकां चड जाल्लो आसा आनी ह्या भारान घोडी आमी घोडी चेपलेले जाल्यार वेगवेगळे भार आमच्या जिवितान आमी अनुभवता पण बाबानो आयज जेजू हे मोगाचें आमंत्रण सोण एकल्याक आमकां दिता सगळीं तुमी कोश्ट करतात सगळीं तुमी ओज्याच्या भारान चेपलेलीं आसात ती म्हजेशी आहात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो हांव तुमकां विसव दितलो बनी बाबानो हे जेजूचें आमंत्रण स्विकारून आमी जेजूक लागीं सरुया खंय आमी करतले काय सुवातेर मागण्यांक आमच्या जिवितान आमी जागो दिवया मागण्या वरवीं आमी जेजूक ओदेक लागीं सरुया मागणे एक करीत आमकां उपाय आयच्या शिव वर्तमानात जेजू एके भाशेन देवाक दिन वाचता तुवें म्हणटा सगळे ह्या झाडांक सगळे लिपोवन दवरलें ते ल्हानविकांक तुवें उक्तें केलें पण बाबानो आमी भुरग्यां भाशेन जावंक जेजू आमकां आपयता भुरग्यां भाशेन आमी जेजूक जावया आनी जेजूक आमी लागीं सरुया भुरग्यां भाशेन आमी जेजू सोशी येवया आमचें जिवीत ताका उगडापें करुया आनी भाशेन आमच्या जिवितान देवाचे कृपेचें बरेपण आमकां फावो जातलें दुसरे सुवातेर मिसाची भेट आमकां करीत चोवंदी जंय जेजू आमकां जोड कित्याक रावता हे भेटेंत ताचें आसणें एके भाशेन आमी खोलायेन अनुभवता हे भेटेंत जेजू आमकां बरेपण आपली कृपा आपलें देणी आमकां दिवंक रावता म्हणजे बाबानो हे भेटेंतल्यान हे समाधान आमच्या जिवितान आमी अनुभवया ह्याच जेजूचे कृपा आमच्या जिवितान घेवन ताका लागीं सरून ताचे मोगाचें आमंत्रण स्विकारून आमचें जिवीत आमी समाधानान भरुया हेंच करूंक आज खिरीत कृपा बोळ आमकां लाभय म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया एकाच देवाचेर आमचो सपूर्ण भावार्थ तो रोस भावार्थ वेळार एकाच ताळ्यान आमी उच्चारुया सोत मानता देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो
अंकवार मारितान जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले ताका कुस्सार सोडलो तो मेलो ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसाक मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देव बापाच्या उलस्यान बसला दुयतान जिव्या मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोतमांता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एक थार पातकाचें भोगसणी कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आनी आज बाबार्थान आमच्यो चोण एकल्याच्यो गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडारां पासत मागुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी आमचे गवळी बापाक, तशेंच आमच्या फिरगोजेंत वावुरतेल्या यात्निका भावांक आनी हेरां धर्मिकांक बापान आपल्या पुता जेजूच्या मोगान ओदीक गोट करूंक आनी आपल्या जिविताचे चालींत जेजूच्या मोगाची जिवे गोवाय ते जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. देश कारभार चलयतल्या पासत मागुया. आमच्या देशांत धर्मा जाती कातीचो भेदभाव वाडत वेता. असल्या ह्या समजीक आनी राजकीय वायट नोपीत करूंक आमचे आमदार मंत्री आनी फुडार वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या जण एकल्या पासत मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उपासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उसांबोळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 4 लाख ओदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक विचून वेगींच उपाय नीग घेतोल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टवलेल्यांक वेगींच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमा फिरगोसकारां पासत मागुया. आमी सगळीं जितले पावटी पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता तितलेय पावटी आमी आमचे गोराबे, आमच्यो समुदायो आनी आमचे फिरगोस एकामेकाच्या मोगान आनी हुस्क्यान भरलेली जावन एकामेकाच्या जिवितान शांती समाधान हाडूंक वावरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. बोदोर बापा आमची किरीत मागणी वेळा तुझ्या मुखार आमी दवरल्यान तुझे उदारपणांनी आमची मागणी तूं आयक त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बेटोणे वेळार आमी गीत गावया C19 पेज 36. सुका फुला कोसा काटे हे सामगेले चिने वाटे हाडटा बापा बेटोंक तुका हुंड्या आनी सोऱ्या वांगडा. हे जे आमी समोर पिता ते तूं मानून घे म्हूण मागता. मालगोड्याच्या मासा रोगतान विसरून तुगे दोयापणा. हे जे आमी समोर पिता ते तूं मानून घे म्हूण मागता.
मालगोड्याच्या मासा रोगतांत विसरून तुगे दयाळपणान. म्हज्या भयणी बाबानूय आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मनाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमचे अंतस्करणां नितळ जावं आनी सोर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्बताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या जोणेकऱ्याच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टा गोट सोडून पयस गेलीं, तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेगेन घेतलीं. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सोपुर्णायेन एक, तशीच ती सोपुर्णायेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सभेंत तूं तांकां एकठांयताय. तुज्या जिनसवार कोत्तुदवानी तुजी जान वाय वाकांच्याक तूं तांकां तुजी पोरजा जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूतांच्या आनी सर्व दोलबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbarazo sorvespor tu, sorgani sonsan, ola tuja voivovan, sorgi tuka soy, 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 soy. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोय. सोर्गी तुका सोय सोय, सोय सोय सोय. बाबा करस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुस्ट मरण सुकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळज, नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बक्षणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
Bhavatato good porgotuya. सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समोर तुझे पुनः जीवन पर आम्ही परगटा तुझ्या हेण्यात आम्ही बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उदगास करता आनो जिविताचो आनी सोरवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलत कर तांकां तुजे इश्टा गुडयेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुरीत मुखामळ पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची ह्या गांवांची येतल्या सगल्या आमच्या भावा भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारी देवाचे माई सांगाती भगवंत जुजे तिच्या पोथी भगवंत जुजे वाज भगवंत फ्रांसीस शावेर पदवासो भगवंतांतून भगवंत धर्म दुथा आनी सर्व काळीत कमान वल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमच्या सदवंडरान जेजून आमकां शिकवयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया आमचे बापा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळींक पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोरवायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या न्यायाक आमी बरोबरशें नोंद रेखता तर आमकां तुशेदार काकूदेन सर्व पातकांतली सुडोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रास वचोरिताय सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ई देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती ओस तो जेजू जो आमकां सगल्यांक आपयता अजाच्या बारान तुजे पण आसाय जिवीत तुजे कोश्टांनी भरला म्हजे शिंयो हांव तुका समाधान दितलो हांव तुका विसव दितलो ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शिडीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यान आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुजे म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
क्रिस्त प्रसाता वेळार आमी गीत घेवया D21 पेज 58. Tam लागल्या होत्म्या Jezusi heja Sukonas loli Zuritne pion Dadoshi zaya Tam लागल्या होत्म्या Jezusi heja Sukonas loli Zurit lepion Dadoshi zaya Tu cici etau Jezu Am cici tu rau Jezu Tu eklos am so viswas Tu am so viswas Tu cici etau Jezu Am cici tu rau Jezu Tu eklos am so viswas Tu am so viswas जेजुगे रुपांतल्यान जी आमी घेवंक शकूंक ना ह्या वेळार भावार्थान ताका आमच्या जिवितान आमी घेवया आत्मीक कोमऱ्यां आमी शेवया. मोगाळ जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच ओतमीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवट्टा. तुजे सोरशिल्लो कदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. बाबा हे देवर त्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्ल्याय सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आयची वाचपाची मांडावळ केल्या त्या समुदायाच्या वांगड्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. येता त्या आयताराक वाचपाची मांडावळ करूंक सांत रॉक समुदाय. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरता सांतान फेर्नांडीस आंकवारपूत जानुरियस आनी सोफिया फेर्नांडीस विठ्ठलदास फारीमोची आनी रोझलिन फेर्नांडीस आंकवारदू कातारिना आनी आंतोनेथा कातारिनो आनी आंतोनेत फेर्नांडीस हांची गांवांत तोर्मास
आमचे मदें कसली आडखळ आसा जाल्यार पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे सांगून दिवंक तुमकां कायदो आसा. आमचे ऑगस्ट सप्टेंबर ह्या म्हयन्याचें बुलेटिन आमी भायर काडटले. कोणाकूय तुमकां आर्टिकल्स दिवंक जाय वो कसले एड्स तुमी दिवंक सोदतात जाल्यार ह्या म्हयन्याचे जुलायाचे 20 तारीख पर्यंत तुमी ऑफिसांत ते हाडून दिवचे. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया. F20 पेज 95. संसार सोंपोया तुमचे संगाती हांव आसा. संसार सोंपोया तुमचे संगाती हांव आसा. बापान म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेया ताच्या बोळान सोक्तीन देसा देसा सगळ्या मोजे गोवाय जाया. संसार सोंपोया तुमची संगाती हांव आसा. संसार सोंपोया तुमची संगाती